पिळणमार्रा पंचायतीच्या वॉलवाडो ह्या वॉर्डान खूबशीं वर्सां जाली व्हाळ तसोच आशिल्लो। व्हाळाच्या पलतडीन रावप्यांक तो पार करून वचपाक त्रास जातालो म्हण पिळणमार्रा पंचायतीन तो व्हाळ बांदपाक फुडाकार घेतला। त्या कामाचो मंगळारा शुभारंभ जालो। ह्या कामाक सुमार 5 लाख मेरेन खर्च येवपाचो आसा। आरडी एक्सको खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी वॉलवाडो ह्या वॉर्डान पिळणमार्रा पंचायती वॉर्डान आसा। हो जो एक कलवट खूब वर्सां वचत आसलो आनी हांगासर थोडी घरां आसली क्रॉस तांकां चलोन वचपाक खूब त्रास जाताले। तेजे आयज आमी कामाचें शुभारंभ केल्लें आसा आनी अरावंड ताचो एस्टिमेट जो जाल्लो आसा तो 5 लाखांचो असो जाल्लो आसा। आनी हो कलवट आमचो बेगीन बेगीन तो काबार जाता आनी तांकां तेवटेन क्रॉस करूंक वचून मेळटलें। तशेंच आमचे हेजे उपरांत आनी एक इनॉग्रेशन आसा जो रस्त्याचें आसा तेवूय आतां आमी ते करतले चालू करतले। पिळण पंचायतीन एक खूब वर्सां पेंडींग आसलें काम। ते घर रहिवासी आहा तांकां खूब त्रास जाताले आनी तांकां लायट बी नासली हांगा। त्या कारणान आमी पंचायतीन तो इनिशिएटीव घेतलो की तांकां तो कलवर्ट करून घेवपाचो। त्या नंतर आमकां स्ट्रीट लायट घालूंक मेळटली म्हणून खूब वर्सांची रिक्वेस्ट आमी ती करून आयज ते आमी काम चालू केलां। तेन्ना अशेंच आनी एक आमच्या वार्डार आनी एक काम आसा लेईंग ऑफ पेवर्स। हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या रहिवाशांनी तेंचे कितें आसा गांवांत कामां ती आमकां सांगपाची। आमी पंचायत आमचे वतीन बरे भशेन इनिशिएटीव घेवन सगळीं कामां करता। हेच्या आदी केल्या आनी हेच्या फुडें करतली। वॉर्ड नंबर 2 पिळणमार्रा पंचायतीन आमी हांगा ह्या वॉर्डान आमी हो कलवर्टाचें काम आनी हो रस्त्याचें काम हातीन घेतलेलें आहा। हो जवळ जवळ 80 मिटराचो स्ट्रेच रस्तो आहा आनी हो कलवर्ट आहा। हे लोक आतां गेली 50-60 वर्सां हांगा रावता। हे लोक मायजूत म्हणून येता पूण तांकां वचपाक रितसर वाट नासतली। तुमी पळयता आसतले अशें दोन ही पायपां घालून तेंचे तेवटेन ये जा करताले ते। त्यांचो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो आनी हो पंचायतीन तेंचो आग्रह तेंचो गृहीत धरून हो तांकां बऱ्यापैकी एक आतां कलवर्ट आमी हांगा करून दिता आनी तसोच हो रस्तो। रातचे हांगा जिवाणी येता, सोरोप येता, कितें येता ताका लागून ते सदांच पंचायतीन एक कंप्लेनी करताले। आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की आमी बेगानच्या बेगान हे करता आनी आतां हे काम आमी हातीन घेतलेलें आहा। अशा तरेची खुबशी डेव्हलपमेंट ह्या वाठारांत आमच्या पिळण पंचायतीन आमी सगळे आमची एक टीम वर्क बरो आहा। सगळीं मेळोन अशे तरेची कामां करीत आसता आमी। ह्यान फुडें आयज आनी एक इनॉग्रेशन आहा लेईंग ऑफ पेवर्स आहा। एक बरो एक स्ट्रेच लॉंग स्ट्रेच आहा तें एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसा। अशा तरेची लोकांचो विकास सर्वांगीण विकास कसो जावचो, घराघरांनी लायट, उदीक, रस्ते कशे मेळचे हेका पिळण पंचायत प्राधान्य दिता।